हरे कृष्णा सगळ्यांक श्री कृष्ण लीला म्हळ्यार पेजान तुका स्वागत. शिवरात्री नव्हे शिवरात्री काणी सांगुया म्हळ्यार ते सगळ्यांकय कळलेलेची कसले पुणी एक डिफरंट जावन आशिल्लें सांगू का न्हय. तशी आलोचन करतना आतां आमी गुरुवायूर देवस्थानांतू चमकल मुंजेलारी ते देवस्थाना चमकल पुण्य आमकां मेळका जाल्यार सुरवेची मम्मीयूर महादेवाक पांय पड कामनत सांगचे. तशीच उडुपी श्री कृष्णाक दर्शन घेवचे फुडें चंद्रमौलीश्वर देवस्थाना वचून महादेवाले दर्शन घेवका म्हणत सांगचे. अशी खंयचे आमगेले भारतांतून खंयचे कृष्णाले देवस्थाना चमकलारी ताजे एक पूर्ण पुण्य आमकां मेळका जाल्यार सुरवेची थंय आशिल्ले महादेवाले दर्शन घेवका म्हणत सांगचे. तशें जाल्यार कसं आसतलें तांणी दोगय मध्य आशिल्लें एक बॉन्ड, कसं आसतलें तांणी दोगय जावन आशिल्लें डिफरन्स एक विशया वयर एक व्हिडिओ घालया म्हणलें. देवगणांगेले स्थान भारी चंद जावन सांगून आशिल्लें एक बुक्कत ब्रह्मसंहिता म्हणलें. तांतुले एक श्लोक हांव आज सांगता. क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते नहि तथा पृथगास्ति हेतो या शम्भूतामपि तथा समुपैति कार्यत् गोविंदम आदि पुरुषतम भजामी. शंभूताम म्हणटना हे महादेवाले रिलेट जावन आशिल्लें एक श्लोकत. क्षीरम यथा दधी दूध कशी पळय धंय जेवचे तितले डिफरन्स महादेवनी श्रीमन्नारायण जावन आस. दोन्ही एकच येता जाल्यार दुधाचे गुणय रुची विंगड विंगड येता. तशीच धंयाचे गुणय रुची विंगड विंगड येता. दुधांतू आमी साखर घालचे जाल्यार धंयांत आमी मीठ घालचे. आतां धंयांत थंय साखर घालताची जाल्यार दुधांतू मीठ घालता शिवाय ना न्हय. तितलेच डिफरन्स येता महादेवनी श्रीमन्नारायण जावन आसा. श्रीमन्नारायणान मनांतू महादेवाक एक प्रत्येक स्थान आसा. डायरेक्ट जावन देवाक करूं जायना ते सर्व कार्य करचे महादेवाले हेल्पानत. भागवतांतू ये महादेवाले उद्भव भारी चंद जावन सांगून आसा. आत्मज म्हळ्यार सुरवे जल्ल गर्भोदकशाही विष्णू नाभी सुकून आयिले तावरे फुला सुकून आयिले ते ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेवाक सृष्टी करतरी ब्रह्मदेव तपस्या सूर करता. ते कठीण जावन आशिल्ले ते तपस्या वेळार ब्रह्मदेवाले निडला सुकून येवचे एक सत्वत रुद्र म्हळ्यार महादेव. तशी महादेवाला सांगता तूं सृष्टी सूर करी. ब्रह्मदेव सांगता कोडले महादेव भूत प्रेत पिशाजी हेंगेले सृष्टी सूर करता. तदनाकी ब्रह्मदेव सांगता नक्का हांव म्हगेलें काम करता तूं रब्बय म्हणटा. ब्रह्मदेव हृदय सुकून नारदाक, मना सुकून अप्सरसांक, कान्ना सुकून सनकुमारांक आनी तशीच हाता सुकून देवगणांक सगळें सृष्टी करता. अशी महादेवान भूत प्रेत पिशाची हांकां सृष्टी केले देखून आतां महादेवाक भूतपती म्हणून सांगचे. क्षीरसागर मदना वेळार वासुकीक दोन भागार सुकून असुरे देवगणी दोन थंडितांची एक भागारी थंडितना आनी एक भागार ಸ್ವಲ್ಪ सोंड दिवका न्हय जाल्यार न्हय स्मूथ जावन घंटो जेवचे जाल्यार दोन भागार आशिल्ली टीमय तेकडे एकडे गट्टी दोन थंडितांची तेकडे एकड सोंड दिना अशी. तशी वासुकी वीस भायर घालता तण्ण हसकून. हे विसाचे काठिन्य हुंगलारीची सर्व चराचरे मोन वताची ते मन आवरचे श्रीमन्नारायण महादेवा लागी सांगता ते वीस पिवच्याक. तशी तदनाकी पार्वती देवी येता ते गळे आशिल्ले ते वीस तूं गुवचना शिरब्बू कितें धरता. श्रीमन्नारायण येवन ते वीस भायर येना शिरब्बूक तोंडय धरता. तशी ते वीस ते गळेन तुची रक्ता. तेत देवाक नीलकंठ म्हणले नाव येईल. काण वीस बोर तोंडा घाल्लेले ते वेळारी देवाक कसले जायना शिरब्बूक पार्वती देवी ते एक दिवस न्हीद काणाशी व्रतारी बशिले. ते कुडगासा कितें आमी शिवरात्री काडचे. एकादशी व्रताक आमी फूड खायना शिरब्बूका म्हणलें ते इम्पॉर्टंट जाल्यार आमी शिवरात्रीक न्हीद काणा शिरब्बूका म्हणलें ते इम्पॉर्टंट जावन आमी मना वर्क जाल्ले. जबाबदार आशिल्लें काम करूंक आमी केदनाय आमगेले विश्वस्त जावन आशिल्ले जनांक सांगचे
म्हळ्यार हांव केल्यारी ताणी केल्यारी एकल एकत जाल्यारी ते दिकून तो करो म्हणल्यार रितीर आशिल्ल्या जनांक आमी एक जबाबदारी आशिल्लें काम दिवचें ते देखूनच हांगा 20 पिवच्याक श्रीमन्नारायणान महादेवा लागीं सांगिले प्रपंचाचे चंगा कितिरी कोणाकय वायट जायना शिरब्बू कितिरी महादेव कसले आलोचना करना अशी ते 20 तोंडा घालता ते देखूनच तितले सिंपल जावन आशिल्ले एक देवत महादेव निरंजन आशुतोष म्हूण सका महादेव आप्पोचे ते कितिरत ये भूत प्रेत पिशाची हेंगे ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ वेळताय बैसूक कोणाकय जावची ना तशी तांकां कशी तूं हँडल करता म्हण एक पंता महादेवा लागीं श्रीमन्नारायणान निमगेल वेळारी महादेवान सांगचे आतां मॅनेजमेंटा चेडू आनी शिकचे ते क्वालिटी ऑफ ए लीडर ते आमकां सुरवे जावन सांगून दिलेले शिकोवन दिलेले महादेवान म्हणून सांगीत तेदना महादेवान सांगिल्लें उत्तर कसं म्हणुवें हांव तांगे सेवकत ते देखूनच तांणी म्हाका तांगेले यजमान म्हूण सांगचें हांव तांगेले यजमान म्हूण तांगेर मद्दी वच्चें न्ही सगळ्यांकय पळोवंक घेतलो ती यो म्हणून तांकां मन आवडटनात तांगेर मनांत वेगळे वयर एक रेस्पेक्ट येवचें हांव तांगेले यजमानत म्हणून तांणी मनान स्विकार करचें हांव तांगेले यजमानत सगळे पळोवन घेवचें आवत हांव सांगेल तुमी आयकूं का म्हूण सांगून हांव तांगेर मद्दी चमकलारी तांणी म्हाका स्विकार करचें नाची काण भायर इगडटलींची हांव तांगे सेवक जावन तांगेर मद्दी चमकल देखूनच तांणी म्हाका यजमान म्हूण स्विकार केल्लें म्हणून आत्मार्थ जावन सेवन करता जाल्यारी यो आमकां जायी आगेलो गत्य आमकांच म्हूण सांगून मन आवरून तांणी म्हाका ಒಟ್ಟು रब्बयतांची हेच आमी आमगे लायफान मन वर्क चल्लें हे सगळे मेगेर आतां हांव केल्लें तुमी सगळे हांव सांगिल्लें आयकून बैसूक हांव सांगलारी थंय आमगेले फेलियर स्टार्ट जाल्लें म्हणून सांगूं येता हे मेगेल म्हणल्या रितीर आमी कसलेय एक सूर केलें म्हूण जाल्यारी ते तितले सक्सेस जावपाक म्हूण ना जाल्यार हे आमगेल म्हणल्या रितीर आमी मुखार शंकल म्हूण जाल्यारी सगळे जाणांक गेले हेल्प आमकां आसतले आमकां एक सक्सेस जावचे आशिल्ली पॉसिबिलिटी थंय चड आसतले हांव भूतगणांगे सेवकत तांणेच म्हाका यजमान केल्लें म्हणल्यार ते दोनी सेंटेन्स आसकून आमी मन वर्क जाल्लें येत बाही जावन आशिल्ले कसलाचे इन्फ्लुअन्स गतीन तिले स्ವಂತ मनांतूची 100% सॅटिस्फाईड जावन आशिल्ले एक देवत महादेव तमोगुणाचे सेवक इतले सिंपल जावन आशिल्ले देवाक एकात्म निरंजन म्हणजे कारण तुमकां मना गेल्लें आसतलें आमकां खूश जावपाक जाल्यारी विंगड जनांनी आमकां लायक म्हणका आमकां कोणें हांसोक आमकां कोणें पद म्हूण दिवका अशी बाही जावन आशिल्ली मस्त फॅक्टर्स आमकां इन्फ्लुअन्स करतना आमी आमकां खूश जेवचें जाल्यारी महादेवाक कसलाचे कोणें लायक म्हणका म्हूण ना कसलाचे इन्फ्लुअन्स महादेवाक गतीना महादेव केन्नाय मनान तूं 100% सॅटिस्फायड जाता अंड सृष्टी वेळारी एकंक जबाबदारी एकंक देवानी ओपसून घेतील वेळारी अंत्यांत उरलेले दोनी डिपार्टमेंट आशिल्ले एक कर्म एक भूत प्रेत पिशाच आनी दोन जन ते ओपून घेवच्याक वर्नाशिल्लींची एक धर्मरायू एक महादेव धर्मदेवा लागीं निमगीता तूं खंयची जावका म्हणून श्रीमन्नारायणान निमगीताना धर्मदेव सांगता तूं खंयची दिता ते हांव घेता देवा म्हूण सांगता तशेंच कर्म म्हळ्यार डिपार्टमेंट धर्मरायाक दिवचे कर्मा म्हळ्यार भुमींतूल जनांनी करचे कर्माचे फल दिवच्याक आशिल्ले डिपार्टमेंट नरक यातना दिवच्याक आशिल्ले डिपार्टमेंट तशी यमधर्माक ते डिपार्टमेंट मेळटा मागीर बरलेले भूत प्रेत पिशाच ते महादेव खुशीन स्वीकार करून घेता हिमरायाలని మైనాగాలే दू जावनु जनन जलल पार्वती देवी जन्म जन्मांतर जावनु महादेवाल बायल जेवच्या कितीरी रक्कून बशिले पार्वती देवी सुर्वे भुवनेश्वरी जावन जन्म घेतले जाल्यारी जल्लिना सती देवी जावनु जन्म घेतले तदनाई ते पूर्ती जल्लिना पार्वती देवी जावनु जन्म घेवन कठीण तपस्यांतुलान ते जन्मा उद्देश सार्थक जावचा वता
पार्वती देवीलोनी महादेवाल वर्डीक प्रपंचांतूल सर्व चराचरई आईले वर्डीक पार्वती देवीन वर्डिके दिवस महादेवा पोळाचे तितले तैपळ इनिशिले सखियंगेरొట్టు बम मुंजवच्या वच महादेवा पोळाच्या किती रकूम बसता सुरवेची चारी मात तशिले पळयलारी ते तोंडार सुकून दोळाचकड कुरू दिसना तितले चंद आशिले एक देव येता मुखार मागशी जावन महर्षियो संन्यासियो सगळं सची मंत्र म्हणतत तसची तशी पार्वती देवी गीता ये वेमिगल बम म्हणू जावच्या वची महादेव म्हणून तर सखी सांगतांची नाही ये ब्रह्मदेवत म्हणता मागशीची ऐरावता वयर बैसून वपास एक भारी चंद एक देव येता एद्राक अप्सरसन तसची गंधर्व पद म्हणत तसची तदना पार्वती देवी सांगता ये असतल न मेगल महादेव म्हणू तर सखी सांगतांची नाही ये देवेंद्रत अशी मागशी सोमदेव येता अग्निदेव येता वरुणदेव येता अशी एक देव येतसची तशी अंत्यारी 4 पाय आशिले 3 हात आशिले पायर दांत आशिले तशी स्मशाना सुकून आशिल्ले भस्म अंगा सारोन एकेंक रगचक पित्त येतस एकेंक हड्डा माळगल्ला नागाक गळेंतू गालनस पळयतना बैजेवची रीती आशिले एक गँग येतस तदना पार्वती देवी निमगे हंक सक कोण ये हंग अಪ್ಪೈಲಲೆ मुन निमगे तन सखी सांगतांची ये अत तू वर्डी करू वचे महादेव मुन संगून तदना के पार्वती देवी श्रीमन्नारायणाला वचून सांगता ये मक्कनक्का ये वर्डीक मक्कनक्का आम सांगता तदना श्रीमन्नारायण सांगू अस बाह्य सौंदर्य पळोवन केदनाय एक जनाक मोल घालून जे ತಂಗೆಲೆ मना भितरी समुद्रशी येत असतले कितले तांत उद्दा गल्लारी ते समुद्र चड जायना कितले तांतूर उद्दा कळ्ळारी समुद्रांतूर उद्दाक उणे जायना म्हूण सांगून तशी श्रीमन्नारायणू महादेवाक वरताक सिंगारसिता भारी चंद म्हळारी ते महादेवाले चंदाई एद्राक विंगड कंचे देवाल चंदाई पावना भारी चंद जावन सिंगारसिलले ते कल्याण सुंदरेश्वर मधुरೈ मीनाक्षी देवस्थानांतू अस कल्याण तिरकोलम म्हूण सांगचे ते एकू दिवस महादेवान रुटीन जावन आशिल्ले ऑर्नमेंट्स कॉस्ट्यूम सगळं चेंज करून वर्डिके दिवस भारी चंद जावन आयलो ते चंद पळोवन थंय रब्बे सर्व जण यो मक्का बम मुंजा मेल जलारी म्हूण आश केल्ले की वर्डीक जल जागो त्रियुगी नारायण म्हळ्यार ते देवस्थान केदारनाथ वच वेळारी आमकां मेळटा वर्डीक जत्तरी पार्वती देवीन महादेवाला निमगूचे आस आव ಬಂಗಾರಾचे माळा रत्ना माळा वज्रा माळा तुळशी माळा गंधा माळा सर्व पळयला ये ಮತ್ತೆ हाडद वर्णशील माळा सुरवे जावन पळोवचे इत्याये सकट घालून भोंवचे म्हणून तदना महादेवान सांगचे हे सक्कडी तुगेले एक जन्मांतुलय मत्तेचे हड्डत तुगेले ते एक जन्मय तुमेगे कितीरी त्याग केल्लेले ते हुडगास हाकितीर तुगेल हुडगास हाकितीर ताव हे गाळून भोंवतस नागेश्वर सोमेश्वरत द्वारकाधीश जावन आशिल्ले कृष्णाले कुलदेवू निम्नागनां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभू पुराणानां इदं तथा म्हळ्यार समुद्रांतू होळून वच्चे नयांतू गंगा श्रेष्ठ आराधन करक जाल्यार देवांगेलंतू हरी श्रेष्ठ वैष्णवांगेलंतू महादेवू श्रेष्ठ पुराणांतू भागवत श्रेष्ठ महादेवाक कसले एक कश्ट येयलारी ते पळोवन रावूंक देवाक जेवची ना ताका एक उदाहरणात भस्मासुराले काणी तुमकां गोत्तसना क्षिप्रप्रसादी जावन आशिल्ले महादेवान भस्मासुराक एक अनुग्रह दिता तूं कोणार मत्तेर हात दवरता पळय तांणी भस्म जावन वतलींची हे दिल्लेलो अनुग्रह बदलची पळोवच्या खातीर भस्मासूर कसो करता महादेवाले मत्तेर हात दवरूंक वता तशी महादेव धांवता हे पळयतना श्रीमन्नारायणाक कोप येता श्रीमन्नारायणू मोहिनी अवतार घेवन येवन एक अटू रब्बू नंचू नंत्यारी मत्तेरी हात दवरची तशी एक स्टेप घालता तशी भस्मासूर सोंत मत्तेरी हात दवरून ते भस्म जावंक वता
प्रपंचान तुले सर्व पुण्य देवस्थानाची जबाबदारी महादेवाकत. बद्रीनाथांतू एक पंता महादेवानी पार्वती देवीनी तपस्सी करची वेळारी तई एक ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಡೆತ್ತ ಕಡರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಮಕ್ಕೆ ತಂಡ ಇರ ಬೂಜಾಯ ನಮಕ್ಕ ಯಜ್ ಬಿತ್ತರ एक जाग दित्तल रे म्हणून. तर महादेव सांगता नाना अंग जाग ना वच वच म्हणता. तर पार्वती देवी आश्चर्य येता कसं जल्मीगर बाम नाक ना तर कोणाला दुःख पडेल आणि मेगेल दुःख सांगतालो आता कसं जल्ले नेत्ता. पार्वती देवीला सांगता अखिलांठेश्वरी जगतमाता तुम्ही पुणे एक महादेवाला सांगेची म्हाका बुजाय ना थंडा इक म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ जाग दिवच्या सांगेची म्हणून पार्वती देवी लगी सांगताना पार्वती देवी सांगता वय त्याच्या कसं अशी कष्ट घालचे भितर चोंड बसला कसं जावन वता म्हणून सगळं सांग बामणाला सांगून त्याच्या चेडाक भितर बसयता. तशी बसून ಸ್ವಲ್ಪ वेळानी जी पार्वती देवीनी महादेव मंदाकिनी नयंतू देहशुद्धी करू वताची वचून ಎತ್ತನಸ ते गुह एक ಒಳ್ಳೆ पार काणू बंदुकोंदवरला ये मिगेल जागत तुम्ही विंगड जाग पळयची म्हणून सांगून. तशेंच महादेवान आणि पार्वती देवीन केदारनाथान तुका वच्चे ते आईल ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಡು कोण असतल म्हणून तुमकां मना गेल्लें असतल न्हू. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.